ब्रेस्तारा गोंयभरचे टॅक्सीवाले मंत्री मायकल लोबोच्या घरा भायर जमिल्ले. सरकारान गोवा मायल्स ॲप स्क्रॅप करचे म्हण मागणी घेवन टॅक्सीवाले मंत्री लोबोक मेळ्ळे. RDX गोवा खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार. माझे नाव चेतन कामत. हांव टॅक्सी भाव म्हणून येयला. हे सगळे आमचे नॉर्थ गोवाचे टॅक्सीकार. एका स्टँडा वयले फक्त आमी आयज दोगूच जाण आपयल्ले, कित्याक आमकां ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय आसलें, आयज जर तूं आमच्या वांगडा आसा जाल्यार गोवा मायल्स स्क्रॅप कित्याक जायना. आयज तो मिनिस्टर कॅबिनेटान आसा, आयज तो आमचो गोवा मायल्स स्क्रॅप कित्याक करना? कित्याक तुमी हे दिले की कॅब एग्रिगेटराक लायसन्स दिले? तुमचे कडेन जायना आसलें? लास्ट टायम आमी अशेंच एसेंब्ली आसतना आमी मायकल सराक रावले, थंयसर 12 मेरेन रावले. मायकल सर येतलो करून, पण मायकल नात. एसेंब्लीन ना. चर्चील सोदता मायकल नात. अरे तूं जर टॅक्सीकारांचो म्हणटा जाल्यार तूं गेलो कित्याक? तूं प्रूव कर न्हू थंयसर बाबा आपूण आसा अभय म्हणून. आपल्याक उलोवंक मेळना, कितें मेळना ती दुसरी गोश्ट मागीर. पण आमी आयज ताका फक्त जाप विचारपाक येयल्ले की बाबा तूं जर टॅक्सीकारांचें कितें बरें करिना न्हू, जाय 7 वर्सां आयज पर्यंत तुवें आमचें कांयच करूंक ना, बरें कांयच करूंक ना, जाल्यार तूं वायटूय आमचें करूं नाका. आमचो टॅक्सीचो इशूच घेवं नाका तूं. आमकां नाका तुजो सपोर्ट. तेच सांगपाक आमी तेजे कडेन येयल्ले. आमी जर तेच्या घरा कडेन फुडल्यान येयलो, आमी सांगून आसलें ताका तूं रस्त्यार यो म्हणून. थंयसर गेटी कडेन आमी उलयता तुमचे कडेन. जेन्ना तूं वोटींग मागपाक वयता पळय तेन्ना लोकांच्या दारांनी घरांनी वयता, तेन्ना तुमकां लज जायना? म्हाजें इतलेंच मागणें हो जर टॅक्सीकारांचो मायकल म्हणटा न्हू जाल्यार तेणीन गोवा मायल्स स्क्रॅप करचें. स्क्रॅप. तुमी आमकां पॅकेज दिवंक ना, कांयच दिवंक ना, कांयच ना. आयज पर्यंत तुमी आमकां कितेंच करूं ना, खंयच वयर सरोंक दिवंक ना. आतां तूं खरो मायकल लोबो जर तूं खरो आमचो टॅक्सीकारांचो न्हू, हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता, तूं गोवा मायल्स स्क्रॅप करून दाखय. टॅक्सीवाले तुज्या वांगडा फुडल्या इलेक्शनाक हे सगळे टॅक्सीवाले तुज्या वांगडा भोंवतले, हे हांव तुका विश्वास दाखयता. आयज जे टॅक्सी भाव येयल्ले आहा दे आर कम गाडीवर बोल विदाउट इन्फॉर्मींग. म्हाका जेन्ना कळलें मॅसेजी वयरसून ते कोण सर्क्युलेट जाताले की ते आमगेर येवपाचें. हांव रावलो, आयज सकाळीं भायर सरपाक आसलो की तांकां एड्रेस करपाक. ते येयल्या आनी रोडार रावल्या. त्यांची मागणी कितें आसा? ते हिंगासर तांकां आमी खुर्ची घालून दवरलेले आहा, बसा उलोवया. तेंचे मागणें इतलेंच आहा की गोवा मायल्स स्क्रॅप करचें म्हणून. गोवा मायल्स स्क्रॅप करपा खातीर आमी एक CMA कडेन मिटींग बसोवपाक जाय आनी तांकां 4 जाणांक व्हरपाक जाय आनी ते सोल्युशन तेजेर काडपाक जाय. सोल्युशन इज इम्पॉर्टंट. सोल्युशन जर जायना जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प. Sitting like this is not the solution. Going and meeting CM, Transport Minister is the solution. I fully agree what they are saying. जेन्ना गोवा मायल्साची टॅक्सी हॉटेलान येता आनी गेस्टांक व्हरता तेंच्या पोटान सगळ्यांक त्रास जाता, पोटाचे प्रॉब्लम जाय. आनी आय फुल्ली एग्री विथ दॅट. क्यू सिस्टमानूच वचपाक जाय. गोवा मायल्साची पासून टॅक्सी येयली जाल्यार तेणी क्यू सिस्टमाक रावंक जाय. जो तर 10 जाण टॅक्सीवाले आहात तेजो नंबर 11वा येतलो. कमिंग अँड इंट्रुडींग इन टू द हॉटेल अँड टेकिंग द गेस्ट ऑफ देअर्स इज रॉंग. But whoever says that we don't want digital meter is also wrong. I fully stand by a meter, that a customer should know what he's paying. Is my stand. And nobody can come and just take the customer from the hotel, whether it is Goa Miles or any other miles. Tenka queue system an rauni ani oroni problem na. Rate kite asu different, but meteran padoni.